reply to that and we'll go to this RG Congress after that. ते म्हणतात तो पॉलिटिकल कन्व्हिनियन्सा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी आपल्याली जी किती बारीक किजिल आशिल्ली ती काढून गुंडाळून दवरल्यात आणि तुम्ही एकठांय आयल्या. दोन गजाली आसा. एक म्हणल्यार दिस इलेक्शन इज नॉट जस्ट इलेक्शन फॉर वोटिंग अ न्यू गव्हर्मेंट टू पॉवर. दिस इलेक्शन हे इलेक्शन जे आसा हे स्वातंत्र्याची लढाई आसा. स्वातंत्र्य फ्रॉम करप्शन, स्वातंत्र्य फ्रॉम म्हारगाय, स्वातंत्र्य फ्रॉम डिविजीव पॉलिटिक्स, जॉब अवेलेबिलिटी, हे सगळे विषय आसा पळय ते जर एकत्र हाडपाक जाय, एकठांय करपाक जाय, सगळ्यांक एकत्र हाडपाक जाय जाल्यार ते सगळे एकठांय येवपाक जाय. तुम्ही एकमेकाक कितें म्हणिल्लें तें विसरले पळय. प्रश्न हो आसा की मनोज बाबाक एक गजाल म्हाका याद करून दिवपाक जाय. म्हाका दिसता आझाद मैदानार काय खंय तरी मनोज बाबान म्हणिल्लें की जर 8 काँग्रेसचे आमदार ह्या फाट जर पार्ट्यो सोडून गेले जाल्यार आमी तांच्या घरा समोर बसतले आनी थंयच्यान उठचे ना जो पर्यंत ते लोकांची माफी मागची ना. पूण ते मनोज बाबू विसरलो न्ही. प्रश्न हो आसा की आज अशें आसा की कन्व्हिनियन्स हे म्हाका लागता ताका लागना असो प्रश्न ना. प्रश्न हो आसा की what is the main purpose? The main purpose is to defeat BJP. आम्ही एकत्र आयले न्ही. म्हाका एकूच मिनिट कंप्लीट करू दी की मेन पर्पज ऑफ डिफिटींग BJP आणि तातल्यान असा नंबर गेम तो एक जर पळयल्या 32% इज मॅक्सिमम वोट्स विच ऑन एन एवरेज BJP पोल्स and 67% of the votes are against BJP. जेन्ना 67% जनता भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान आसता आणि 32% ते निवडून येता हाजो अर्थ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्प्लिट ऑपोजिशन. हे जेन्ना गोष्ट कळटा तेन्ना कितें नाही. प्रश्न हो आसा सॅक्रिफायस आमी केली. मनोज परबान should have shown bigger heart here. And one thing is that even we would have shown a bigger heart in welcoming him to our family. Because if at all, आमचा जो पर्पज आसा तो क्वेश्चन तुमकां कितें दिसता मनोज बाब आज कॉन्टेस्ट करून चूक करता अशें म्हाका दिसता. कारण अशा कारणा खातीर दिसता की जर ताणें तो म्हणटा तशें ठासून सांगता तशें की ताका दिसता की गोंय वाचोवपाक जाय, गोंयकार वाचोवपाक जाय, देश वाचोवपाक जाय, आमचो हेतू सेम आसा. पूण ताजे नंबर्स जे 10% वोटिंगाचे आसा आणि आमचे कंबायन्ड नंबर्स जे अबाउट 35-37% आसा तो जर बरोबर आशिल्लो जाल्यार 45-50% पावपाचे. तूं आड येता म्हणटा ते मनोज न्ही. प्रश्न आडाचो प्रश्न ना. प्रश्न हो आसा की हेतू सगळ्यांचो जर सेम आसा जाल्यार हेतूचेर दुबाव आसा. इट इज नॉट अबाउट दुबाव आसा. म्हणून म्हजो प्रश्न हे आसा की हिपोक्रेसी आसपाक जायना की आमी 10%चे 40% जावपाक शकना हे ताकाय खबर आसतलें. 10%चे 40% जावपाक मॅस वोटिंग जावपाक जाय, एक वेव जावपाक जाय, विच इज नॉट देर रायट नाव. इट इज रायट नाव BJP अगेन्स्ट काँग्रेस जाल्या. ओके मनोज बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट. तांकां दिसता की जेन्ना सगळे जाण एकठांय आयल्यात तुमी एकटेच आपली एक वेगळी बिराड जे थाटला ते म्हणटात की हातूंतल्यान आनी कितें साध्य करपाचें तुमकां. पळय आम आदमी पार्टी ही पार्टी मुवमेंटाच्यान जन्माक येयली हे सगळ्यांक खबर आसा. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जो मुवमेंट जालो त्या नंतर आम आदमी पार्टीनूय आपलें सेपरेटूच बिराड थाटलेलें. सेपरेट बिराड थाटून तेंच्यांनी दिल्ली सरकार केलो, तेंच्यांनी पंजाबाकूय सरकार केलो. पंजाबाक तेंचो एक लोन MP आसलो तोय BJPक गेलो. ही दुखाची गजाल आसा. ते सोडून दी. कितलेशेच MLAs आतां तेंच्या एक मिनिस्टरानूय क्विट केले. आयज जेन्ना आम आदमी पार्टी झिरोच्यान जर 2 सरकार घडोवपाक शकता. आम आदमी पार्टी जर राजस्थान आनी मध्य प्रदेश असले राज्यांनी लास्ट टायम कंटेस्ट केल्ले तेन्नाय बिलो 1% वोट शेअर घेतलेले तेंच्यांनी असेंब्ली इलेक्शनाक. आतांय तेंच्यांनी ह्या इलेक्शन जालें तेन्नाय बिलो 1% वोट शेअर घेतली. पूण तेंच्यांनी ट्राय करून 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 फायनली ते रिजनल पार्टी वयल्यान स्टेट पार्टी वयल्यान ते नॅशनल पार्टी जाले. ते विदाउट कंटेस्टिंग जावंक ना. तेंच्यांनी एफर्ट्स केले. तेंच्यांनी आपले जे आसा आपले जी ग्रोथ करपाक जाय ती ग्रोथ तेंच्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट करून केली. आतां लोक तेंकां एक्सेप्ट करता काय रिजेक्ट करता हे लोकांचेर आसता. सिमिलर वे रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूय तितलोच रायट आसा आपल्या राज्यान इलेक्शन कंटेस्ट करपाक. तितलोच रायट आमी गेल्या फावटी घेतलो. एक MLA आमचो गेलो, 10% वोट शेअर घेतली. आयज जेन्ना आमी लोकसभाचे आमी जर पर्संटेज घेत जाल्यार आम आदमी पार्टीची पंजाबान व्हडली पर्संटेज कांय ना. एकटोच तेंचो MP आसलो तोय BJPन गेला रिसंटली. जाल्यार आम आदमी पार्टी थंय काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट कित्याक कंटेस्ट करता. थंय तेंचे अलायन्स कित्याक ना. इंडिया अलायन्स पंजाबाक कित्याक ना. थंयसरूय जावपाक जाय आसलें. आयज TMC गोंयान आसा जाल्यार TMC वेस्ट बेंगालाक कित्याक ना. ममता बॅनर्जी डायरेक्ट स्टेटमेंट दीस केला की इंडिया अलायन्स आपूण गेला म्हणून आणि इंडिया अलायन्स ही BJPक काम करता म्हणून इट्स अ B टीम म्हणून तिणी स्टेटमेंट केल्या. जाल्यार प्रत्येक राज्याचे आपापले हें आसा. आयज जेन्ना नॅशनल पार्टी स्वताक आपूण इंडियेचे सेवियर नाल डेमोक्रेसी सेव करता म्हणून सांगता जाल्यार एक पार्टीचे आयडियोलॉजी नाजाल्यार प्रिंसिपल ही ऑल ओव्हर इंडिया सेम आसपाक जाय. ते एकाच राज्यान झगडटा एकामेका वांगडा दुसऱ्या राज्यान एकामेकाक मेग मारता पळय हें जावपाक शकना.